गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा तुम्ही? आम्ही सगळी बरी आसा. सो सकाळचे न्ही 9:30 जाल्ले आसा. घरचे कितें बारीक बारीक रुटीन आहा पळय तें जाल्लें आसा. इशूका सेरेलॅक बीन भरयलें आनी आयज न्ही हांव किचनान बेगिना येयला रांदपाक. सो शिवान कॉल केल्लें की आपल्याक आयज बेगिना जेवण जाय कित्याक आयज वचूंक जाय कामाक बेगिना. सो म्हटलें बेगिना रांदया आनी मागीर एकदां रिलॅक्स इथं काम करून जालें न्ही रांदून बीन मागीर सामकें रिलॅक्स जाता. सो हांगासर न्ही हांवें कांदे टोमॅटो सगळें चॉप करून घेतला. सो कायल दवरला, तितून तेल घातला आनी एक कांदो न्ही हांवें बरो व्हडलो सायज कांदो न्ही चॉप करून घेतला आनी कांदो न्ही मातसो लायट ब्रावन जायसर फ्राय करून घेवंक जाय. सो मागीर घालता हांव आलें लसूण पेस्ट घालून न्ही जस्ट 1 मिनट ताका फ्राय करून घेवंक जाय. सो हांगासर न्ही 1-2 धाकटो टोमॅटो घातला आनी वांगडाच घातला हांवें मीठ. आनी आतां आमकां न्ही टोमॅटो न्ही सॉफ्ट जायसर न्ही आमकां हें बरें कूक करून घेवंक जाय. सो आतां हांव घालता मसाला. सो हळदीचो पावडर घालता, मागीर रेड चिली पावडर आनी जस्ट थोडोसो घालता हांव गरम मसाला. सो हे सगळ्यो मसालो घालून आमकां बरें फ्राय करून घेवंक जाय आनी कांय उदक बीन एड करप ना. सो हांगासर न्ही हांवें सुके सुंगटाचे बोडका काडून न्ही उदकान ताका न्ही सोक करून दवरले आनी तेजेच वांगडा हांव ड्रमस्टीक. आतां हे बरें आमकां सगळें मिक्स करून घेवंक जाय. उदक बीन आमकां हे स्टेजीक कांय घालप ना. सो बरें ताका मिक्स करून जालें की उदक घालून न्ही बरें ताका मिक्स करात आनी टेस्ट करून पळयात. इफ मीठ बीन कमी आसलें मीठ घालात. सो हें आयज हांव करता सुके सुंगटाचे शांगो घालून न्ही सुक्का करता. म्हाजें न्ही हें सामकें ऑल टायम फेवरेट. केन्ना करता आनी केन्ना खाता अशें जाता म्हाका. इफ तुमकां सुकें सुंगटां नाका तुमी ओले सुंगटां घालून करूं आतां. सो उदक घालून न्ही आमकां हें धांपोवन न्ही शिजोवंक जाय टील ड्रमस्टीक सॉफ्ट जायसर. एकदां ड्रमस्टीक आमचे सॉफ्ट जाले मागीर आमचे मसाला रेडी. सो हें तुमी पळोवंक शकता ड्राय जाल्लें आसा. सो हें ऑलरेडी जाल्लें आसा. ड्रमस्टीक बी कूक जाला. तेज्या वर घालता हांव सोय घालप हें कंपल्सरी ना, तुमी जाल्यार स्कीप करूं शकता. आतां तेज्या वर घालता हांव कोथमीर. सो हांगासर न्ही सुके सुंगटाचें शांगो घालून सुक्का रेडी आसा. चड मागीर तें न्ही ड्राय जाता कळ्ळें न्ही. सो हांगासर तुमी एकदां हें मुद्दम ट्राय करा, खूब बरें लागता. दाळ मागीर सोलकडी बी हेज्या वांगडा आसूंक जाय, एकदम बरें लागता. सो आयज केल्ले बेश्टे हें आसलेलें सलाड लिव्स, तितून हांवें सलाड केला, सोलकडी केला आनी थोडेशें नुस्तें आसलेलें फ्रिजीन सो नुस्तें फ्राय केलां. सो हांगासर न्ही म्हजें जेवण सगळें. सो हें तुमी पळोवंक शकता न्ही इशूकाच्या फाटल्यान सेफ्टी पिलो न्हू रे. सो हें शिवांतान ऑर्डर केला, म्हाका खबर नासलें हेज्या बद्दल आं. तो बसलो आनी पळयत रावलो की खबराक केन्ना बसता न्ही तो पडटा, तकली बी आपटून घेता. हितून सपोज पडलें बी न्ही जाल्यार तुका हें सेफ आसा सगळ्यांत. आतां हें घेवन भोंवता तो सगळे कडेन. खंय वयता जस्ट हें 2 दार ओपन दिसलें न्ही हांगा येवपाक सोदता. सो हें दोनी दार बंद करता हांव. जाय तो खेळ, टेंशन ना. असलो दोळे सामके हांगा थंय पळयत रावता. चल आतां खंय वयता आं. आतां तो बसता न्ही केन्ना केन्ना खेळटा मुडेन न्ही असो पडटा फाटल्यान. सो मागीर तकली बीन आपडटा. सो हें बेस्ट. पडलें बीन न्ही कांय टेंशन ना. आतां हें घेवन भोंवपाचें दिसभर. खंय जस्ट ताका आत्तां हांवें न्हालो तो. सो म्हटलें आतां खेळटलो मातसो 10 मिनटां खेळटलो मागीर न्हिदतलो. आतां हांगा येता तो. यो हांगासर सगळें मॅट घालून दवरता हांव. टॉयज सगळें दवरला. कोण ना बे हांगासर. यो हांगा यो इश्वीक. सो आयज न्ही बेगिना रांदलें. आतां जाली 11. फस्ट टायम आमच्या घरा इतलें बेगिना जेवण जालें. सो शिव पळय आपूण येतलो म्हणपालो बेगिना. सो ताका लागून म्हटलें करून दवरया एकदाचें. सो आयज सुकें सुंगटां घालून शांगो घालून केला. मुद्दम तुमी ट्राय करात. सो आयज हांवें न्ही मातशें गरम मसाला चिली पावडर मातशें कमी घातला कित्याक आतां मातसो गरमी स्टार्ट जाल्ली आसा आनी प्लस तिखट चड स्पायसी केलें न्ही ती खायना, तुका तें खूब लायक. सो तुमी मातशें चिली पावडर गरम चड घालात. ओके, खूब बरें लागता. अशेंच खावंक खूब बरें लागता. आनी शीता वांगडा मागीर इफ सोलकडी बी करात आनी तेज्या वांगडा हें शांगो घालून करात. ओले सुंगटां पेक्षा न्ही सुके सुंगटांय बरें जाता, चड बरें जाता. पण तुमकां जाय जाल्यार ओली सुंगटां घालून सुद्दां तुका करूं शकता. ओके, तुमी ट्राय करा. हेज्या पयलीं हांवें शेअर केल्लें तुमकां, खूब फाटी म्हणजे करूंकूच ना. सो आतां ड्रमस्टीक इतलें म्हारग जाला. पयलीं 20 रुपयान मेळटालें, आतां 20 रुपया मेळना ड्रमस्टीक, आतां 50 रुपया जाला. कितें करूं, म्हारग जाल्यार हाडून खावचेच पडटलें. शिवाक तें ऑल टायम फेवरेट. पयर आमी दाळ घालून केलेलें ड्रमस्टीक, आयज म्हटलें थोडें दवर, म्हाका सुकें सुंगटां घालून करूंक जाय. शिवाक लायक ना सुकें सुंगटां बीन, सो खातलो एक थोडेशें. ताका बेगिना वचूंक जाय म्हणून बेगिना केलें हांवें. ओके,
सो जाले सगळे एका नाळेले बीन. सो आतां हांव न्ही म्हाजे साडी रेडी जाला जे हांवें रेडीमेड करपाक दिल्ले पळय तो रेडी जाल्ले आसा. आनी जस्ट परवा आमचो फंक्शन आसा. ते कितें फंक्शन तुका मागीर येवन सांगता कितें आहा तें कळ्ळें न्ही. सो आतां वयता हांव ते साडी बीन कलेक्ट करता. खंय रे हय हय तो साडी वचून ते कलेक्ट करता. आनी थोडें म्हाका शॉपार सामान बीन थोडें घेवंक जाय. तो कितें आहा तें फाल्यां एक दीस उरला. फाल्यां म्हजी भयण बीन येतली तांकांय आपयला यो म्हटलें एटलीस्ट एक दिसा खातीर. सो आतां स्कूल स्टार्ट एग्जामी लागीं आनी सो ते येतले फाल्यां. संडे आमचें फंक्शन आसा. मंडे ते वयतले रावचे ना. ओके सो कितें फंक्शन हें तुमकां सांगता हांव मागीर. ओके हांव वयता. आतां रिसीव येतलो तांकां बेगिना सुट्टा 11. ओके सो येतलो आतां. ताका सांगलेलें हांवें तिणें म्हाका सांगलेलें आपूण एकूच पयली साडी स्टीच करता आनी तूं यो आनी घालून पळय इफ तें सारकें जालें जाल्यार आनीक हांवें साडी दिल्ले ते हांवें स्टीच करपाक ती तें आपूण मागीर करता अंपाली स्टीच. पयलीं एकूच करून पळय अंपाली घालून. सो वयता घेवन येता. ओके सो मागीर मेळटा तुमकां. ओके सो येस जेयली आमी. शिव बेगिना जेवन गेलो. ओके सो आनी हांव गेल्लें साडी हाडपाक गेल्लें न्ही. सो साडी हांवें जस्ट घालून पयलें बरें शिवलें ताणें. मातशें एक आनीक ताका एक एक्स्ट्रा एक हें करता पळय खणा म्हणटा पळय तें हूक घालपाक तें मातशें म्हाका आनी लूज जाता. सो तें हांव पळय आनीक मातशें स्टीच करता मागीर तो सारकें टायट जातलें. तो जालें फाल्यां सांजचें मेळटलें. आनी ताका म्हटलें फाल्यां सांजचें दी म्हटलें अर्जंट ना म्हटलें फाल्यां सांजचें दी. ओके बरें शिवलां मागीर दाखयता तुमकां. ओके आनी म्हाका खूब जाणां कमेंट करताले की जे रेडीमेड साडी शिवता पळय तेजो नंबर शेअर कर म्हणून. सो हांव पळय नंबर घालता. इफ तुमकां जाय आमच्या कॉलनीन ना इफ कोणाकूय अशी रेडीमेड साडी बीन करपाक जाय ओके सो तुमी करूं शकता. ओके सो तुमकां सांगता हांव कित्याक लागून इतले गडबड सामकें. फाटीं आमी गेल्लेली केटर्स जेवण सगळें बूक करपाक. ओके सो 1 तारखेक आसा एक्चुअली रितुकाचो बड्डे. ओके बड्डे सो रितुकाचो बड्डे आसा 2 मार्च. सो आमी न्ही बड्डे न्ही 1 मार्चाक न्ही सेलिब्रेट करता. सो कित्याक लागून मंडे शिवाय काम आसा सो तो फ्री ना. सो म्हटलें आमी संडेच करया. आनी हो रितुकाचो 10th बड्डे आसा. सो हो बड्डे न्ही रितुकाचो 10th बड्डे आसा. सो एक्चुअली जालें कितें इश्वीक जावच्या पयलीं आमी चिंतलेलें की रितुकाचो आमी 10th बड्डे मातशें बरें करया. कित्याक आमी 1st बड्डे करूंक ना 5th बड्डे बीन करूंक ना अशें घरानूच करताले आमी. सो आमी हय चिंतलें की 10th बड्डे मातशें बरें व्हडलें करया. सो जावचें ना कित्याक आतां जस्ट जुनानूच न्ही आमी इशूकाचें नेम सेरेमनी व्हडलें केल्लें. सो शिव म्हणपालो जावचें ना म्हणपालो कित्याक तेन्ना इतलो खर्च जाला न्ही. सो म्हणपालो जस्ट बारीकशेंच करया. जस्ट आमी बारीकशें सेलिब्रेशन करतले. जस्ट आमच्या कॉलनीनूच न्ही हॉल आसा त्याच हॉलान न्ही आमी बारीकशें करतले. सो ताका लागून ताकाय मातशें बरें दिसतलें 10th बड्डे करता म्हणून हय का न्ही. सो करूंक ना न्ही आमी 1st 5th बीन करूंक ना. सो चिंतलें की 5th बड्डे तरी 10th बड्डे तरी मातशें बरें करया. सो बरें म्हणजे जस्ट आमचे कॉलनीन जे कितें फ्रेंड सर्कल बट ताका आमी आपयतले आनी करतले. सो भयणूय येतली तुमकां सांगलां हांवें भयण फाल्यां पावतले. सो असो आमचो हें आसा. सो ओके सो जालो आतां येतली व्हडलो 10 वर्स जालें ताका आतां कळकूच ना पळयात न्ही भुरगीं कशीं व्हडले जाता पळयात. ओके सो अशें सो सगळें प्रिपरेशन जाल्लेलें आसा. केटरींग जालें आमचें बुकींग मागीर डेकोरेशन जस्ट बारीकशें डेकोरेशन करतलें कित्याक तें हॉल न्ही खूब व्हडलें ना धाकटें आसा. एक 40-50 लोकांक पावता पळय तितलेंच तें हॉल. सो तें जालें मागीर एक्चुअली आई म्हणपाली म्हणजे म्हाज्या मनान आसलेलें की घरान करया म्हणून. सो घरान केलें न्ही कितें जाता खबर आहा तुमकां खबर आहा एकदां सेलिब्रेशन जालें मागीर इतलें घरान सगळें मॅस जाता. तें मॅस सारकें करपाकूच नाका आतां. आनी आतां एट प्रेझेंट तुमकां खबर आहा इश्यूक आहा पॉसिबलूच ना आफ्टर सेलिब्रेशन तें सगळें क्लीन करपाक. सो हेज्या पयलीं हांव सगळें रितुकाच्या बड्डेनी घरानूच केलां. सो आतां जावचें ना पॉसिबलूच ना इतक्या लोकांक आपय मागीर ते घरान सगळें मॅस जाता क्लीन कर. सो म्हटलें आमच्या कॉलनी बारीकशें एक हॉल आहा थंयच करया टेंशन ना हय का न्ही. सो अशें आसा. सो सगळें जाल्लेलें आसा. सो आयज सांजचें वयतलें ताका कपडे घेवंक जाय. फाल्यां टायम ना. सो फाल्यां एकूच दीस मेळटा आमकां. सो आयज ताका कपडे घेवंक जाय मागीर केक आमकां ऑर्डर दिवंक जाय. सो आयज वचून केक ऑर्डर करतलें आनी येतलें. सो बाकी सगळें जाल्लेलें आसा. सो असो आसा. ओके सो अशें एका इशुकाक न्हीद घालता सांजचें आमकां वचोंक जाय मॉलान वयतलीं कपडे आमी केक सगळें ऑर्डर दिवपाक. ओके सो मेळटा तुमकां मागीर चला. सो आमी आयला मॉलान मॅक्सान रितुकाक कपडे घेवपाक. बिना चड टायम वेस्ट जावप ना. सगळें पळय बरें केलां तुमकां दाखयता मागीर. आयज आसा 27 फेब आयज जाल्लेलें मॉल ओपनिंग. कितले वर्स जाले 10 वर्सां जालीं.
जेन्ना आमी हांगा येयल्ली पळय म्हणजे तेन्ना ओपनिंग आसलेलें पळय एक्चुली हे आमचे मॉल आनी आमचे कजन लागता सो जेन्ना ओपनिंग आसलेलें पळय तेन्ना आमी येयल्ली म्हणजे हांव तेन्ना आसलेलें प्रेग्नंट रितीक आसलेलें पोटान आफ्टर 2 days रितीक बॉर्न जालो सो आमी आयिल्ली मॉलान ओपनिंगाक सो आयली आमी तूं आनी म्हाका कपडे पळयनाका अशें ना ऑलरेडी हांवें बेळगांवच्यान भरून हाडला मॉल तूं रितुकाचे कपडे घे न्ही घरा या आमी अशें ना रितूक घे बेगिना शिव पळय हांगा कपडे पळय का म्हाका ऑलरेडी बेळगांवच्या मॉल उगडून हाडला तुका पळय तुवें बाबडें कांयच घेवंक ना मॉलान तुका कितें जाय तें तूं घे सो रितुकाचे कपडे न्ही शूज चूज करता हांव मदीं पडना की म्हाका ते काय आनी हेका कितें हें कितें रे गळ्यान घातला दाखय हें पळय सो मॅक्सान न्ही ताका बरें मेळकूच ना कपडे ते बरेंच ना सो आतां न्ही हितून पळयता शॉपर्स स्टॉपान पळयता थंय मेळ्ळा पुरो आनी तो कितें हांगा बारीक न्ही ताका कपडे सारके मेळत ना कशी दिसता कमेंट करा सो आमी आयला मार्केट 99 मॉलानूच थोडे गिफ्ट बी घेवन आसलेले रिटर्न गिफ्ट बड्डे शो बरो न्ही असो बाबा हांवें ऑलरेडी घेतला तो म्हाजो दुबयचो तो मातसो झरोन काडटा आनी दुसरें घेवपाचें चल 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 ऑलरेडी जालें आमचे हेजे कपडेच घेवंक ना हेजे आनी बाकी सगळें शॉपिंग केलें आमी कपडे उरला जे फायनली शॉपर स्टॉपार आमकां मेवळें आनी आमचे युटी फॅमिली हाय म्हण नांव सांग सिंधिया सो हेंगेर आमी गेल्ली हळदिकुकमाक सो तेजी व्हडली भयण हांगा काम करताले फर्स्ट क्रायन थंयचे आमकां कनेक्ट वळख जालें थंय हांव एका वळखूंकूच ना कित्याक तेका हांव चड वळखताले भयणीक ओके तर जाल्लें आसा शॉपिंग करून ओके सो मॉलाक न्ही 10 वर्स जालें न्ही हांगासर बरेंशें केलां 10 म्हणून आनी ते पिंक कलर रोजीस लायला सो आमी आयला डेल्फिनोजान तें हें घेवपा बड्डेचें खंय हांवें ताका विचारना ना हांगासर 1 आनी 0 येस ओके दाखय घेतले रेडी आसा रेड नाका ब्लॅकान बरी आसा असले बरे ब्लॅक आसा तेय बरी एक ते रबर बिबर तुटले न्ही यूज करूंक मेळटा आतां आयला आमी केक बूक करपाक बेकर स्ट्रीट आमचो ऑल टायम फेवरेट केक बरें आसता मँगो पळय कितें वयर सो बेकर स्ट्रीटान केक बूक करता आमी जालें बी घरा वयता बेगिना बेकर स्ट्रीट चला सो ऑलरेडी आमी न्ही फोटो चूज केला केक खंयचे ते दाखयता आनी बूक करता सो पावली आमी घरा सगळे जे की सामान बी आहा पळय सगळें हाडलें रिटर्न गिफ्ट एक थोडेशे गेम बी आसतले चड ना एक 4-5 गेम आसतले सगळें तांकां रिटर्न गिफ्ट बी सगळें हाडला तर सगळें हे फाल्यांनी गिफ्ट रॅपिंग करूंक जाय सगळें गिफ्ट रॅप बी सगळें हाडलेलें आसा ओके सो इश्वी न्हिदला 9 जाली जस्ट टायम जालो ट्रॅफिकूच खूब ओके तो चला हो ब्लॉग न्ही हांव हांगाच एंड करता व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक करात शेअर करात चॅनल सबस्क्रायब करात तर मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ टील देन बाय टेक केअर